प्रधानमंत्रीन अनाऊन्स केल्लें की 20% एडिशनल त्यांचे सॅलरीच्या आदाराचेर ते कोविड वॉरियरांक दिवपाची गरज आसा. तो बी विशय मुख्यमंत्री कडेन घेवन तो बी आमकां सोडोवपाक आमचो प्रयत्न दोगांचो प्रयत्न आसतलो. कारण ह्या गोष्टी तुमचो हक्काचो विशय. जे कितें तुमचे हक्काचे आसा, जे कितें तुमी केलें, जे कितें प्रधानमंत्रीन अनाऊन्स केल्लें आसा, ह्यो सगळ्या गोष्टींचेर आमकां लक्ष घालून आमकां फुडें व्हरपाक जाय. तुम्ही जे काम करता ते कोणूच करू शकना. तुमचे जे काम जे आहा हे पळोवन मुख्यमंत्रीन आमी सगळ्यांनी कॅबिनेटीन आमचे सगळ्यांचे मत अशें आहा की सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण कोविडाक मदत केल्ले आसा, नर्सीस कोण कोविडाक मदत केल्ले आसा, कोण MTS जॉईन जाल्लो आसा कोविडा खातीर, अशे बी भुरगे हांवें पळयल्या की आपूण कोविडाक काम करपाचो ना, पत्र परत दिवन गेल्ले आसा. कोविडान काम करपाक धाडस लागता. आनी एक लक्षांत तुमी धरचें की जे हांव सांगूंक सोदतालो, जे आमचे पुराय कॅबिनेट बाब निलेश असो हांव असो आमी ठरयलां की हे जेन्ना आमी रिक्रुटमेंट आमी चालू करतले आतां कॉन्ट्रॅक्टर जे कितें नर्सीस जे कोणी कोविडाक आमकां मदत केल्ले आसात, MTS असू काय नर्सीस असू काय टेक्निशियन असू, हांकां आमी प्रायोरिटी निश्चित दितले आनी फुडल्या 3 म्हयने भितर आमी ते जाग्यार घालपाचें हें सरकार काम करतलें. केन्नाच मनात दवरूं नाका की तुमकां तशेंच आमी वाऱ्यार सोडटले आनी वयतले म्हणून तशी परिस्थिती तुमचेर येवची ना.